प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाआड चिमलकारांच्या आंदोलनाचो सोमारा 44वा दीस। या दिसा तांच्यांनी पणजे येवन आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें। प्रकल्प स्थलांतरणाविशीं प्रशासनाकडल्यान फक्त तोंडी आश्वासनां मेळटात। 8 दिसां भितर लेखी हमी मेळना तो मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें नात असो निर्णय चिमलकारांनी घेतला। प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन चिमलकारांचें आंदोलन सुरू आसा। सोमारा ह्या आंदोलनाचो 44वो दीस। ह्या दिसा चिमलकारांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर येवन आंदोलन केलें। जमिल्ल्या आंदोलकांनी घोषणा दीत हातींत घोषणाच्यो फलक धरून सरकाराचो निशेध केलो। प्रकल्प स्थलांतरणाविशीं प्रशासनाकडल्यान फकत तोंडी आश्वासनां मेळटात। जो मेरेन सामान्य प्रशासन वा पर्यटन खात्याकडल्यान प्रकल्प स्थलांतरणाविशीं अधिकृत लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आझाद मैदानाचेर बसून रावतले असो निर्णय चिमलकारांनी घेतला। आयज सांगपाचें अशें आसा, आयज ह्या 44व्या दिसा आमचे तळ्यार जे आमचे आंदोलन चालू आसलें, हंगर स्ट्रायक चालू आसलो, तो आयज आमी हांगासर शिफ्ट केल्लो आसा। हांव सगळ्यांक आमच्या सोबे बाजार सांगूंक सोदता की दोतोर जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तो नेगार गेल्लो आसा आणि जो कितें तेंच्यांनी पत्रव्यवहार केलो, खरें म्हटल्यार युनिटी मॉल वेगळो प्रोजेक्ट, त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभ वेगळो प्रोजेक्ट। आम्ही 30 तारखेपासून हीच मागणी करीत आसा की दोनूय एंटायटी ज्यो आसा वेगवेगळ्यो आसा, तेन्ना आमकां दोनूय वेगवेगळी पत्रां मेळपाक जाय। सो त्या दिसा पासून हांगासर ह्या सरकारान आमचे कडेन कसलोच संपर्क दवरलेलो ना। सीएमान अजून पर्यंत आपल्या तोंडान सांगूंक ना की हे दोन्ही प्रोजेक्ट आपण शिफ्ट करता चिमलाच्यान, आणि शिफ्ट जर ते करता जाल्यार शिफ्ट ते आतां सांगतले आसले, अजून तरून पत्रे तेंच्यांनी तशेंच लायल्ले आसा। मागीर तेंच्यांनी अजून पर्यंत ते मशिनरी तेंच्यांनी तशेंच दवरलेले आसा। मागीर जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीस पंचायतीन चिमला पंचायतीन 1 कोटी सुमार दिलेली आहा, ती अजून तशीच आसा, पंचायती कडेन आयडल पडलेली आसा। जर शिफ्ट करता जाल्यार दुसरे कडेन व्हरपाक जाले। सो आमचे डिमांड्स कितें आसले, आमचे डिमांड तुमकां ऑलरेडी आमी सांगलेले की हे 7 स्टेप्स करपाक जाय। कित्याक सांग, केदार नायकाक कांयच रायट ना प्रशासन स्तंभाचें उलोवपाक। प्रशासन स्तंभ हो प्रोजेक्ट आहा तो असो आहा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आणि फायनान्स डिपार्टमेंट ते हेड करता। प्रणब भट जो जॉइंट सेक्रेटरी फायनान्स आहा तेणी NBCC कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा, सायन मारलेलो आसा आणि सगळ्याचे डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा। म्हणून आमी मागता की आमकां हे सारके रितीन तुमी जे कॅबिनेट रेजोल्युशन घेवन हे डिमांड्स आमचे फुलफील करपाक। आमचे डिमांड्स के दोन्ही प्रोजेक्ट, एक जो दुसरो प्रोजेक्ट आहा तो GTDCचो प्रोजेक्ट आहा। GTDC म्हणल्यार गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ते सेपरेट आणि टुरिझम डिपार्टमेंट आहा ते सेपरेट आसता। तर तेंच्यांनी आपले लेटर हेडीचेर आपले नोटिफिकेशनाचेर तेंचे लेटर काडूंक जाय आसले, मात तेंच्यांनी काडूंक ना। सो हितून आमकां डावट मारता की हे खंय ना खंय आमकां पिशण काडपाक हो सरकार आमचे कडेन खेळटा, म्हणून आमी हे सांगलेलें आसा। सो आमकां कितें जाय की जी प्रत्येक डिपार्टमेंटां आसा तांकां डायरेक्शन दिल्लें जाय सीएमान डायरेक्शन दिल्लें जाय GTDC की हे लेटर आमकां काडा म्हणून हांगसून आमी शिफ्ट करता, इतली आमची एरिया आसा म्हणून, आनी ती एरिया आनी केन्ना रिलोकेट करता आणि केन्नासून ते सामान आहा ते रिस्टोर करता, तसो डिसमेंटल करता आनी रिस्टोर करता, आणि हे सगळें आमकां ऑफिशियली जाय। फक्त तेंचे 30 तारखेचे आमचें आंदोलन आहा ते कमी करपाक, थंड करपाक आमी थंड करपाक जावंक ना। आमी 9 दीस थंयसर रावले। आयज आमी सरकाराचे दोळे उगडपाक, सरकाराची तांकां जागा दाखोवपाक आझाद मैदानाचेर येयल्ले आसा। आणि आमी जे पर्यंत आमकां ती प्रोसेस लिगली एडमिनिस्ट्रेटिवली सारके लेटर मेळना, आमी जे डिमांड करता ते मेळना, आमी हांगासरला हालची ना हे आमी निश्चय केल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।